गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन म्हणा किंवा डिरेक्टरेट ऑफ पंचायत आपापल्या लेवलाचेर जी कामां करता ताजो पुराय नियाळ ह्या व्हिडिओंतल्यान आमी घेवपाक पावली. 24 एप्रील हो राष्ट्रीय पंचायत राज दीस आणि प्रत्येक पंचायतींनी आपापल्या पावंड्याचेर तो त्या दिसा मनयलो. आज गोंयच्यो सगळ्यो पंचायती हांगा एकठांय येवन राजकीय शासकीय पातळीचेर आज हो दीस मनयतात आणि म्हणून आमी सगळे जाण हांगा एकठांय जमल्यात. पंचायत राज ही एक प्रशासन वेवस्था तर आसाच, पण त्याच बरोबर ती लोकशायेची एक खरी ताकद आसा जी गांवागांवांत रुजल्या. भारताची प्रगती शारांतल्यान न्हय तर ती आमच्या गांवांतल्यान आनी पंचायतींतल्यान सुरू जाता अशें म्हणटात. जंय निर्णय हे लोकांच्या सहभागान घेतात आनी विकास ताका लागून चड प्रभावी आसता आनी चड वेळ टिकपी आसता. हेच पंचायत राज सगळ्यांक शिकयता आणि म्हणूनच तर म्हणटात की गांव की सरकार ही लोकतंत्र की असली पहचान है. हांव मागतां पंचायत संचालक श्री महादेव आरोंदेकर सर हांचे लागीं की तांणी सगळ्या मानेस्तांक वेदीचेर घेवन येवचे. आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत, आदरणीय पंचायत राज मंत्री श्री माविन गुदिनोजी, तशेंच MD GWMC श्री हरीश अडकोणकरजी, तशेंच ZP अध्यक्ष नॉर्थ आनी साऊथ मॅडम रेश्मा बांदोडकर, तशेंच श्री सिद्धार्थ गांवस देसाय सर. तशेंच सर तुमी बी बसका घेवची. मागता श्री महादेव आरोंदेकर सर तुमचे लागीं की तुमी सगळ्यांक येवकार भेटोवचो. Dignitaries present at the dais, Honorable Chief Guest for the National Panchayat Day, Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant sir, Guest of Honor, Honorable Minister for Transport, Industry, Trade and Commerce, Panchayati Raj, Protocol and Hospitality and Legislative Affairs, Shri Mavin Gudino sir, Adhyaksh, Jilla Panchayat, North Srimati Reshma Bandodkar, Adhyaksh South Siddhant Gaus Desai, MD GWMC Mr. Harish Adkonkar, my colleague Prasidh Naik. Present here are other dignitaries present here, Upadhyaksh, ZP members, Sarpanch, Deputy Sarpanchas, Panchayat members from across the state of Goa, CEOs of ZP, Taluka Nodal Officers, Swayam Mitras, Block Development Officer, Panchayat Secretaries, esteemed colleagues, ladies and gentlemen, a very good afternoon to all. It gives me immense pleasure to extend a warm and heartfelt welcome to each one of you on the occasion of National Panchayat Day. Today we have gathered here as this day is the day, 24th April is the day to mark the establishment of Panchayati Raj system, which plays a crucial role in grassroots democracy. It commemorates the coming into force of the 73rd Constitutional Amendment Act, strengthening the grassroots democracy, empowering rural citizens, decentralization of power, recognizing Panchayat's role in development to reaffirm our collective efforts towards building a cleaner, greener, and more sustainable Goa in alignment with vision of our Prime Minister and of our government, Vikasit Bharat and Swachh Bharat mission. At the very outset, I take this opportunity to express our deep gratitude and respectful welcome to our chief guest, our young and dynamic leader, our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant sir, for sparing his valuable time and gracing this occasion with his esteemed presence and for his continuous guidance and leadership in driving transformative initiatives in the Panchayat sector. I also warmly welcome the Honorable Minister for Panchayat, Mr. Mavin Gudino sir,
for its constant encouragement and support to strengthen Panchayat Raj institutions in Goa. I extend special welcome to North Goa Jilla Panchayat Adhyaksh Srimati Reshma Bandodkar and South Goa Jilla Panchayat Adhyaksh Siddhant Gaus Desai. I also welcome Upadhyakshas, members of Jilla Panchayat, all Sarpanchas, Deputy Sarpanchas, Panch members, COs, TNOs, SMs, BDOs, Panchayat secretaries present here today. You are the pillars of local governance, and it is through your dedication and active participation that the vision of Goa can truly be realized. Friends, National Panchayat Day is not merely a day for celebration. It is a movement, a call for an action. It reminds us that sanitation, waste management system, and cleanliness are people's mission that requires collective ownership. Each panchayat, each villager, and each citizen has a role to play in making cleanliness a way of life. And I am sure that all the elected representatives will significantly contribute to improving the quality of life in rural areas. On this day, let us renew our pledge to work hand in hand to ensure proper waste segregation, effective waste management, and nurture the awareness that transforms our villages into model of cleanliness and sustainability. On this note, I once again welcome you all and look forward to a fruitful and collective action in days ahead. Thank you. Jai Hind, Jai Goa. देव बरें करूं सर. आमी माचे वयल्या सगळ्या मानेस्तांक मायमोगाचो येवकार भेटोया. मागता शर्मिला वेर्णेकर हांच्या लागीं की तांणी भोवमनेस्त मुखेलमंत्र्यांक येवकार भेटोवचो. समीक्षा प्रियोळकर येवकारतात. भोवमनेस्त श्री माविन बाब गुदीन हांकां. मीरा रिवोणकर तुमच्या लागीं मागता डिरेक्टर श्री महादेव आरोंदेकर हांकां येवकार भेटयात. कलिमुन हांच्या लागीं मागता तुमी श्री हरीश अडकोणकर हांकां येवकार दियात. अनिशा मापारे तुमच्या लागीं मागता मॅडम रेश्मा बांदोडकर हांकां येवकार दियात. शर्मिला वेर्णेकर तुमी येवकार भेटयतात श्री सिद्धार्थ गांवस देसाय हांकां. मीरा रिवोणकर श्री प्रसिद्ध बाब नायक हांकां येवकार दितात. देव बरें करूं. जांचे फुडारपणा खाला पंचायत वेवस्था अदीक सक्षम जायत आसा, दूरदृष्टी आनी विकासाचे संगम आशिल्ले अशें पंचायती राज मंत्री श्री माविन बाब गुदीन हांच्या लागीं मागता की तुमी तुमचे विचार मांडचे. आयचे हे पंचायती राज डे सेलिब्रेशन जे हांगा जाता ते आमचे मुखेल पावणे, आमचे यशस्वी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच हांगा उपस्थित नॉर्थ गोवा जिल्हा प्रेसिडेंट बाय रेश्मा बांदोडकर, सावथाचे आमचे प्रेसिडेंट जिल्हाचे बाब सिद्धार्थ गांवस, बाब हरीश आडकोणकर, आमचे MD गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचे, माझे डायरेक्टर बाब महादेव आरुंदेकर, तसेच बाब प्रसिद्ध नायक, आमचे डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत, तसेच माझ्या ऑफिसान अटॅच आसलेले आमचे हांगा सगळे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, एडिशनल डायरेक्टर पंचायत, BDOs, तसेच सेक्रेटरीज, सरपंचीस, पंचीस, डेप्युटी सरपंचीस, तसेच सगळे पंच मेंबर आणि मोगाड इश्टांदो, आपखुश साहब हांगा उबे रावता तेन्ना खूब आनंद जाता की पंचायती राज डे जो 24 तारखे आसलो तो आज आमी मनयता. 24 तारखे आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचो वाडदीस आसलो
आनी तेन्ना आमकां तेजो वाडदिवसूय इक्वली इम्पॉर्टंट जे तरेन तेणें शासन चलयलां आनी राज सांबाळ्ळा. सो हांवें येवजिल्लें की ते दिसा दवरनाका. एटेन्शन पंचायती राजाचेर वचपा जायना आनी तुजेंय वचपा जायना. दोनी इम्पॉर्टंट आहा. म्हणून आज आमी हो पंचायती राज डे सेलेब्रेट करता आनी हे आख्खे आमच्या देशान असो ते सेलेब्रेट करता. पंचायती राज डे. पंचायती राज म्हणल्यार कितें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. ग्रासरूटार जी डेमोक्रेसी आसता, जे आमी म्हणटा राजकारण जे मुळावीक सुरू जाता, डेव्हलपमेंट जो मुळावीक सुरू जाता, हेजो जोडपाल कसो जावचो, लोकां खातीर तसो बरो वापूर करून कशें आमचे गोंयचो सांबाळ बरे भाशेन जावचो. हांव तरी समजतां. आमी जे म्हणटा आमचे भांगराचें गोंय आमी म्हणीत आसता. सगळ्यांक खबर आसा गोंय म्हणल्यार कितलेय तरी टिका येवन कितेंय तरी आमकां क्रिटिसायज केले. गोंय केन्ना लोक आपले मनांतले काडून उडोवपा ना. आनी इतले सगळे कितें जाता तें वातावरण सुद्दां चलोवन गोंयांत कितले लोक येयत आसा ते एक उदाहरण जावन आसा की गोवा वील कंटिन्यू टू बी गोवा. आनी हो सांबाळ हांव समजतां एक खेरीत भाशेन मोस्ट इम्पॉर्टंट योगदान जें आमी म्हणटा सगळ्यांत चड आसा तुमचे पंचायतीचें आसता. म्हणून तुमकां शाबासकी. तुमकांच ताळयो मारा सगळे सरपंचा लागून पंचां लागून. तेच भाशेन जिल्ला मेंबरांकूय हांव उनुनीत परबी दिवपाक सोदतां. जिल्ला बॉडी स्टॅब्लिश जाला तेन्नासून तेणी बऱ्यांतलें बरें काम केल्लें आसा. एवरी टायम कितें ना कितें इम्प्रूवमेंट आसता. जे नवीन कितें तरी ते आपले वॉर्डान आपले डेजिग्नेटेड एरिया जी जिल्ला एरिया आहा ते करीत आसता. म्हणून इतलो आमकां सुदार दिसता. आनी खऱ्या अर्थान तुमी पळोवपाक गेल्यार आज आमी प्रगती करता तेन्ना खुबश्यो न्यू वस्तूय आमी केला. आमचे माननीय प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन SBM 1 जालें, 2 जालें, 3 जालें. कशें निवडसाण आख्खे देशान हाडपाची ती तेणें आमकां तो मार्ग दाखयल्लो आसा. आनी हेजेर आमचे मुख्यमंत्री सारके इंट्रस्ट घेवन प्रत्येक पाटी कितें कितें चेंजीस करीत आसता. आनी हांव जाणा तो हिंगा कितें तरी म्हाका तेणें घोशणा केल्ली जाय. अंडर मॅनेजमेंट ऑफ गार्बेज पंचायती आनी कितें मदत जावची, जिल्ला आनी कितें मदत जावची, तेंचें योगदान आनी कितें बरें आसचें. आमी एक लक्षांत दवरपा जाय. विकासाची पावलां, विकासाचें काम, इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बांदकाम जायत रावतलें. तितून योगदान तुमचोय आसतलो, आमचोय आसतलो, सरकाराचो आसतात. पूण तेच बरोबर गोंय तरी खऱ्या अर्थान सांबाळटले जाल्यार सगळ्याहून व्हडलो कार्यक्रम हांव तरी समजतां अंडर स्वच्छ भारत मिशन जो आमी घेतलेलो आसा. आमी 3 पावले. हें कितलें सक्षम आसा, कितले आमी हितून सफल आसा, तेजो निकाल तरी बरो आसतलो जाल्यार गोंय जशे भाशेन आमी सांबाळपाक सोदता तेजो बरे भाशेन सांबाळ जातलो. प्रगतीचे उलयतना म्हाजेच आतां कार्यकाळ मीन्स दॅट आय एम पंचायत मिनिस्टर, म्हाका दिसता 32 न्यू पंचायत घर आख्खे गोंयान हूंय ना हूंय आमी रेनोवेट केला, न्यू बांदला, म्हणजे न्यू आमी बांदून दिल्ली आसा. कितलीचशी तितलीच आनी प्रपोजलां सँक्शन केला आनी थोडी वर्क इन प्रोग्रेस. म्हणजे आउट ऑफ 192 पंचायत लक्षांत दवरा मोर दॅन हाफ ऑफ देम आर गेटिंग न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुम्ही जाणा एक न्यू ऑफिसान बसले बरे सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा, हूंय कनेक्ट जावपाक शकता. लोकांकूय एक सोंपेपण मेळटा. आपले पंचायतीन आपली सर्टिफिकेट मेळटली काय ना. आनी आतां हिंगा सांगला तशें तुमकां ल्हानशे व्हिडिओन तुरंत तुमकां तो म्हणजे ती सर्टिफिकेट ऑनलायन गेले जाल्यार मेळटा. इन्फॉर्मेशन मेळटा पंचायती बद्दल. तुमचे फंक्शनींग पळोवपाक जे मिन्यूट्स आसता पयले बरयताले, मागीर म्हयन्यान बरयताले, केन्ना थोडे स्पेस धरून आनी कितें थिंगा दुसरें जातालें. आज ऑनलायन रोखडे म्हणजे हेड ऑफिसा पावता आनी तेंकांय हूंय वचपाचें ते वचोन मॅन्युपुलेशन करपाक हो जागो उरना. ट्रान्सपरन्सी येयल्ली आसा. एटेंडन्स जे आसा आमी डिजिटल म्हणजे फुटप्रिंट थिंगाय हाडलेले आसा. AI बेस्ड एटेंडन्स हें कितें दाखयता. जे तुमकां खबर आसा सगळे तशें कोन्ना, हांव सगळ्यांक दोश दिवपाक सोदना, पूण थोड्यां लागून
दोन चार्ज आहा तेन्ना सांगतले एक उमके पंचायतीन आसा, दुसरो सांगतलो थिंगा आहा, तो हुंयच ना, तो घरा कडेन आहा. हें आतां काबार जालें आनी टायमार एम्प्लॉई सुद्दां येवपाक शिकिल्ले आसा. इतलें जालां की जे पंचायतीन AI बेस्ड एटेंडन्स आमी इंट्रोड्यूस केले ते आतां सगळे जाण आपुणूय इंट्रोड्यूस करपाक सोदता. अशे अनेक रिफॉर्म आमी पंचायतीन हाडलेले आसा. सर्विसीस ऑनलायन आमी केलेले आसा. आनी हें कित्याक केलां? कित्याक लोकांक सोंपेपण मेळपा जाय. आनी गोवा एक ल्हान राज्य जालें जाल्यार वी हॅव टू बी द बेस्ट एज फार एज फंक्शनींग इज कन्सर्न. आनी हें आमी करून दाखयल्लें आसा. म्हणून आमकां प्रत्येक पाटी इवन नॅशनल लेवलार सुद्दां आमकां एवॉर्ड मेळत आसा. आनी आज तुमचे मदले सुद्दां सरपंच जे कोण लॉंग टर्म आसा, लोक केन्ना एक मनशा परत परत निवडून हाडटा. कितें हाडटा की तुमी बरें काम करता, कितें हाडटा तुमी कितें तरी तुमचे वॉर्डान करता आनी करून हें काम दाखयता म्हूण. हांगा तेंकांय आमी एवॉर्ड करतले. म्हणजे तेंची आनी स्फूर्ती वाडटा आनी काम करपाक दुसऱ्यांकूय दिसता आपल्याकूय तशें एवॉर्ड मेळचे. तशें पंचायत फंक्शनींग कोण बरें काम करता तेंकांय आमी म्हणजे आमी एक संद मेळटली एवॉर्ड घेवपाक आनी आपुणूय ते भाशेन करतले म्हूण करून दाखोवपाक. म्हाजी एकूच म्हणणी आहा, थोड्यो पंचायत इतले बरें काम करता, इवन सरकाराचे जी इन्स्ट्रक्शन आसता आतां AI एटेंडन्स कोर तेणी केलें, डिजिटल उमक्यो डेटा फीड करून हें कर तेणी काम केलें. थोड्यो पंचायत त्यो करपाक शकता, सगल्यो कित्याक करपाक शकना हो म्हाका तुमचे कडेन एक प्रस्न विचारपा जाय. ज्यो पंचायत करना ते आमी जाणा डिजिटल फूटप्रिंट आसतले जाल्यार तुमकां हांव समजता एक टॅक्निकल पर्सन जाय. ऑल 191 पंचायत जी फायल ऑलरेडी मूव जाला. आतां बिफोर एंड ऑफ मे आनी हांव मान्य मुख्यमंत्र्याकूय सांगता डिप्लोमा होल्डर जो टॅक्निकल एसिस्टंट म्हूण आसतलो प्रत्येक पंचायती सरकारा तर्फे तो आमी दितले. हे ऑलरेडी निर्णय घेयला. सीएमान ती फायल क्लियर केला. कित्याक आमी बेश्टे तुमकां सांगले आमी करतले आनी ते जायना जाल्यार तेजो कांय फायदो ना. तेका लागून आमकां जाय एफिशियंटली तुमी चल्लले आनी एफिशियंटली तुमी फुडें गेल्ले. आमी केन्नाच पंचायती राज इन्स्टिट्यूशन जे आमी म्हणटा आमकां मान्य आसा ग्रासरूट डेमोक्रेसी इफ इट वर्क्स वेल द कंट्री वर्क्स वेल. गोंयान पंचायत सारक्यो बरे भाशेन चल्ल्यो आमचे सगळे राज सारके चलतले. आनी प्रत्येक खेपे तुमी पळयला तुमी एकदां बरें डिसिशन घेता, एकदां आमी रॉंग डिसिशन घेयल्या तुमी ते ग्रामसभा म्हणनाका तुमी ते इश्यू हाडून आमचेय दोळे उगडटा. पूण एकदां कितें जाता तेंय तुमी लक्षांत दवरपा जाय. जशें ओल्याचेर सुकें जोडटा सुक्याचेर ओलें जोडटा. आज काल वातावरणूय अशें जालां, बरें तें सुद्दां वायट म्हणपाक ही आतां एक प्रक्रिया जाल्ली आसा. हे फुडारा आमकां डेव्हलपमेंटा खातीर वायट ते सदां वायटूच आसतले, बरें ते सदां बरेंच आसतले. पूण हें अशें उरतलें जाल्यार तुमचो एक व्हडलो रोल आसा. लिडर जेन्ना तुमकां म्हूण लोक निवडून दिता तुमचे वॉर्डांनी, लिडर म्हूण जेन्ना तुमकां सरपंच तुमचे पंच निवडून दिता वा डेप्युटी सरपंच म्हूण तुमकां निवडून दिता, कितें तरी तुमचे लोक एक विश्वास दवरता, तेन्ना तुमची लिडरशीप थिंगा येवपा जाय. इट शूड नॉट बी फावंड वॉन्टिंग. तुमी मागीर सगळे धांवल्या भाशेन सगळे एक क्रावड आहा म्हूण गेले आनी एग्री जाले जाल्यार खंयचेच डेव्हलपमेंट आनी गोंय फुडें आमी व्हरपाक शकपाना. पूण हांव खात्रेन सांगता गेल्या ते 4.5 वर्सां जशें हांगा डॉक्टर प्रमोद सरकारान काम केलां दोळ्या समोर दिसता कितलो विकास आख्खे गोंयान सबंद जाल्लो आसा तो कोणूच ना म्हणपाक शकना. हे आमी भाशणान सांगना, दोळ्या समोर दिसता. एक ल्हानशी स्टेट 2 एअरपोर्ट चलता. एकट्याचेर प्रोपागंडा बंद जातलो जालें जावना. ब्रिज तिसरो ब्रिज मांडोवीचेर, 2 ब्रिज जुवारीचेर. आमकां नॅचरल हार्बर आसा. आज जे ट्युरिस्ट म्हणजे ते व्हडल्यो त्यो शिप्स येता तांकां घेवन ते येयनासल्यो त्योय येवपाक गोंयान सुरू जाला आनी व्हडले प्रमाणांत तेंचेय एक पॅसेंजर टर्मिनल केल्ले आसा. हें कितें दाखयता? एक्सपान्शन. इंडस्ट्रियल सेक्टरानूय आमी एक्सपान्शन केल्लें आसा. बऱ्यो इंडस्ट्री गोंयान येता की वी आर व्हेरी चुजी. आमकां पोल्युटींग इंडस्ट्री ना. इतले आमी सगळे करतना आसतना सुद्दां एक लक्षांत दवरा, एक बेश्टो पुतलो आसल्यार तेजेर कोण टिका करपाना. काम करता, चड काम करता,
चड डिसिजनाक येयला हूंय ना हूंय टिका आसतलीच, हूंय ना हूंय विरोध आसतलो. पूण आतां इलेक्शन येवच्या आदी हे 2 वर्सां आसतना सुद्दां 1 वर्स आसतना सुद्दां टिका ग्रासरूट लेवलार सावन टिका. आनी जशें आमी म्हणटा गोरू वयता जाल्यार एक गोरू वयता जाल्यार सगळे धांव मारता तशें ते सायडीक. आमी गोरवां जावपा उपकारना, आमकां चिंतपा बरी बुद्धी आसा आनी आमचे ग्रासरूट लेवलार लिडर बऱ्यांतले बरे लिडर आहा, तेणी आपली बुद्धी यूज करपा जाय. नाजाल्यार गोंय हूंय तरी चुकतले आमी पावलां मारता तेन्ना, आनी आमी चुकपा जायना. ही तुमकां म्हणजे यू हॅव इट इन यू, तुमचे भितरले रिगलोले कितें बरें करपाक गोंय आहा तें भायर काडा. थोडे कडेन प्रॉब्लेम आसतलेच, थोडे कडेन प्रॉब्लेमेटीक लोकूय आसतले, तांकां प्रॉब्लेम्स कोणा दुसऱ्या केल्ले बगर तांकां न्हीद पडना, चेंज जायना. दुसऱ्यांचे कितें वायट उलयले बगर तांकां न्हीद पडना, तांकां इग्नोर करा. तुमी जे बरें काम करता, कित्याक मेजॉरिटी तुमी लोक बरें काम करता म्हूण आज गोंय फुडें वयता. तुमचो व्हडलो योगदान आसा तें तुमी लक्षांत घेया तुमच्या मनान. फक्त सरकारूच एकटो करना, ताळयो मारपा आमी सगळे जाण जाय पडटा, 2 हात जाय पडटा. तसो एक हात पंचायतीचो, जिल्ल्याचो, एक सरकाराचो. हेच भाशेन आमी सदांच शासन चलयला लोकांक आमचे मदें घेवन. म्हणून तिसरे खेपे जेन्ना म्हणटाले व्हेरी डिफिकल्ट सरकार तिसरे फावटी येवपा ना, येवन दाखयलें. डॉक्टर प्रमोद सावंत आसतना फुडाराकूय तुमकां दिसतलें. पूण हांव पॉलिटिक्स उलयना, हांव एकूच सांगता, तुमचे मदें बरें कितें आहा तें भायर काडा. पंचायत ग्रासरूट लेवल फंक्शनींग बरें जाल्यार आमचें आख्खें गोंय मुखार वयतलें. जेन्ना तुमकां डिफिकल्टी एक टायमा जाताली, आमची प्रपोजलां उरता कांयच जायना, तेन्ना कितें केलें, तुमकां टॅक्निकल सेल दिलें. दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन धांवपड करपाची गरज ना. 6 म्हयने 1 वर्स फायल उत्ता म्हणटा ती गरज ना उरलेली. आमी आतां ताबडतोब तुमकां आमी ही फेसिलिटी दिल्ली आसा. एक टायमा सांगताले आमचें ऑफिस तें जुंता हावजान आसा तें पंचायत म्हळ्यार कोण इम्पॉर्टन्सूच दिना, आमकां एक गुडान कशें फंक्शनींग करता. आज तुमकां बऱ्यांतले बरें ऑफिस दिल्लें आसा. आमचे लोक येता तांकां बस स्टँडार देंवले, रोखडे पावले माल साय. हें कित्याक केलें? व्हेरी कॉन्शियसली. आमी पयशे मोडपा जाय बेश्टे मोडूना, बरे प्रिमायसीस घेवपा जाय बेश्टे घेवना. आमी फक्त तें केलां लोकांची सुविधा बरे भाशेन आसपा जाय म्हूण. आनी प्रत्येक पंचायतींनी न्यू पंचायत घरां तुमचे बरें पंचायत ऑफिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द फंक्शनींग. आनी ताका लागून आज पंचायतीन आमी ओरान सांगपा शकता कितें तरी बरें काम चलता म्हूण. हे भाशेन म्हाका हांव मुद्दम सांगपा सोदतां, आमकां तुमकां एकदां फंड सुद्दां उणें जाता. आनी आमी आदले घेवन आसा म्हणून थोडे पंचायती आमकां तुमकां फंड्स मेळना. ते सुद्दां हांव रिविजन करतलो मान्य मुख्यमंत्र्याची परवानगी घेवन. तुमी जाणा फॉर्म 10 तुमी भरता, मोर देन 40 lakhs कोणाचें इनकम आहा जाल्यार तुमकां GIA फंड्स बाकीचे थोडे दुसरे फंड्स तुमकां मेळना. हें रिवायज करपा जाय फॉर्म्युला. हें केन्ना डिसायड केल्लें? 20 वर्सां पयलीं, 25 वर्सां पयलीं. हें रिवायज केले बगर तुमकां फंड्स आनी स्कीम कश्यो मेळटल्यो. गार्बेज कलेक्शनां, गार्बेज मॅनेज करपा म्हाका याद आसा, हांव जालां तेन्ना एक स्कीम इंट्रोड्यूस केल्ली. जे कडेन मॅक्सिमम गार्बेज जनरेट जाता चड फंड्स, ल्हान ल्हान पंचायतीकूय फंड्स, बाकीच्यांकूय फंड्स. हेजेरूय हांव रावता. मान्य मुख्यमंत्री तेजेर कितें तरी घोशणा करून तुमकां आनीकूय फंड्स दितलो. एक तुमी लक्षांत दवरा, हायवेचेर पिशव्यो काडून गार्बेज उडयताले ते विलेजींनी हायवेचेर, दीस शूड बी समथींग ऑफ द पास्ट. हें आनी जावपा जायना. हें तुमी करतले म्हूण हांव ती खूब अपेक्षा दवरतां. आनी हे भाशेन आमी तरी फंक्शनींग केलें आनी तुमी सगल्यांनी आमकां हातभार लायलो जाल्यार गोंय खरें फुलतलें. गोंय जे बरे रितीन आमी दवरपा सोदता आनी जे आमी म्हणटा आमचें सोपुल्लें म्हणजे इतलें सुंदर गोंय तें बरे भाशेन आमी सगळे दवरपाक हातभार घालतले जाल्यार तुमचें योगदान तितलेंच बरें जावं दी. आनी हांव तरी जाणा तुमी डेफिनेटली तें काम तुमचें बरे भाशेन करतले म्हूण म्हाका तरी अपेक्षा आसा. आनी ताका लागून तुमचे मदले थोडे सरपंच, तुमचे मदें थोडे पंच इनिशिएटीव घेवन, आजकाल फक्त सरकाराचेरूय डिपेंड ना, केन्ना CSR फंड्सूय आता, एका तेका एप्रोच करून कशेंय करून आपले वॉर्डान कामां करून दाखयता. हें कित्याक जाता? बिकॉज यू हॅव द कमिटमेंट. आनी तो कमिटमेंट तरी तुमी सारको दाखयलो. आमी तुमकां मदत करपाक सदांच सरकार म्हूण आसतले, आज पुसान आसा. आनी फुडाराकूय
आनीकूय आमकां बरेपण पळोवपाक मेळटलें म्हण अपेक्षा धरून तुमकां शुभेच्छा दिता आसतना हांव एकूच सांगपाक सोदतां, गोंयचो सांबाळ एकटो केन्ना कोण करूना, एकटो कोण करना, तुमी सगळे जाण करता. आमचे बरोबर मेळप, आमी सगळे मेळून गोंय सांबाळया आनी खऱ्यांनी अर्थान हे जे गांधीजी आमचे जे म्हणलेले ते द रियल इंडिया लिव्स इन द विलेजीस, आमचे गोंयाय बीन द रियल गोवा लिव्स इन द विलेजीस, आमचे इतले सुंदर विलेज आसा त्यो सांबाळपाचे, ते बरे भाशेन तेंचो सांबाळ करपाचो, बरे ते डेव्हलपमेंट करपाचे, आहा तशे ब्युटी प्रिजर्व करपाची, एनवायरमेंट सांबाळपाचे, परिवारांना कांय वाट लावपा न्हू, हें कोणाचें काम आसता, तुमचे सगळ्यांचें काम आसता. आनी हांव समजतां तेजो सांबाळ करून तुमी सदांच गोंय सांबाळटले, आमचे बरोबर मेळून काम करतले म्हूण परत एकदां तुमकां शुभेच्छा दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. चड आनी चड देव बरें करून. देव बरें करूं सर. गोंयच्या फुडाराच्या नदरेंतल्यान, नितळसाणेच्या नदरेंतल्यान आणि ग्राम विकासाच्या नदरेंतल्यान समर्पक विचार तुम्ही मांडले. सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं. उपरांत 2 पुस्तिकांचें लोकार्पण हांगा भौमानेस्त CM सरांच्या हस्तुकी जातले. हांव तांच्या लागीं मागता की ह्या पुस्तिकांचें तुमी लोकार्पण करचें. पयल्या सुवातेर ग्राम प्रगती गोवा अशें ह्या पुस्तकाचें टायटल जावन आसा आनी तें पंचायती राज संचालनालयान तयार केल्लें आसा. देव बरें करूं. दुसरी पुस्तिका बेस्ट प्रॅक्टिसेस इन गोवाज विलेज पंचायत, जे पुस्तक जिपार्डान तयार केलां. खूब रिसर्च, फिल्ड वर्क हाचे उपरांत तयार जाल्ले हे दोनी पुस्तिका, तांचें लोकार्पण भौमानेस्त मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी तशेंच मानेस्तांच्या हस्तुकी. देव बरें करूं. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ही फकत एक संकल्पनाच न्हय, ती आमच्या भविश्याची एक दिका जावन आसा. गोंयच्या दर एका मळावेल्या उदरगतीक नेवी दिका दिवपी आनी जनतेच्या विश्वासाचें प्रतीक. नेतृत्व तेंच जे लोकांक सदांच आपल्या वांगडा फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता आनी अशेंच गोंयचें संवेदनशील नेतृत्व जनमताचो आनी लोकमनाचो सदांच काळ विचार करपी भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत. हांव सगळ्यांच्या वतीन भौमानेस्त मुखेलमंत्र्या लागीं मागता की सर तुमी मार्गदर्शन करचें. नमस्कार, गुड आफ्टरनून. गोवा पंचायत राज दिसाच्या ह्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमचे पंचायत मिनिस्टर बाब माविन गुदिनो, तांच्या बरोबर आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायत श्री महादेव आरोंदेकर, आमचे डायरेक्टर ऑफ वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनचे MD बाब हरीश हडकोणकर, आमचे जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धेश, तशीच रेश्मा बांदोडकर आणि बाकी समोर आशिल्ले म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, सरपंच, पंच, जिल्हा पंचायत सदस्य, त्याच बरोबर सेक्रेटरीज आणि खासा करून पत्रकार मित्र आणि मैत्रिणींनो, आज आमी आयच्या ह्या विकसीत गोवा पंचायत संमेलनान मुळात हे घेण्या फाटीमागचो उद्देश आमी जाका म्हणटा की आमची स्थानीक लिडरशीप जी आसा, खरें म्हणजे गांवांत आशिल्ले सगळे जे लिडर्स आसात तांच्या कडेन कम्युनिकेट करपाक, भासाभास करपाची ही एक संद आसा. आनी त्याच निमित्तान हो कार्यक्रम जरी 24 तारखेक पंचायत राज्य दिन जालो जाल्यार आज हो कार्यक्रम आयोजन केला. आयज ह्या कार्यक्रमाचें मुळात जर तुमी स्वरूप पळयशात जाल्यार इट इज एन इंटरॅक्टीव फॉर्मेटांत आशिल्लें. इंटरॅक्टीव फॉर्मेटांत इतक्याच खातीर सगळ्यात पयलीं म्हणटा आमी जर गांव स्वच्छ उरलो जाल्यारूच गोंय स्वच्छ उरतलें. आनी ताका लागून म्हाका दिसता वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या विशयाचेर भासाभास घडोवन हाडली. आनी ही भासाभास घडोवन हाडटा आसतना आमचे सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाचो MD आसत किंवा एखादो कॉन्ट्रॅक्टर आसत किंवा एखादो BDO आसत, तुमच्या कडेन कितें डिफिकल्टीज आसा, आमी एक्झॅक्टली करता कितें आनी कशा पद्दतीन आपलो गांव नितळ उरूं शकता आनी ताज्या उपरांत गोंय नितळ उरूं शकता, ही भासाभास आशिल्ली. त्या खातीर तुमचें सहकार्य खूब म्हत्वाचें आशिल्लें.
म्हाका दिसता आयच्या भासाभासींतल्यान तुमकां बरेचशे विशय सुटावे जाले आसतले, बरेचशे विशय तुमकां कळ्ळे आसतले, तुमी समजुनूय घेवचे. आनी जर वता वता तुमकां सजेशन्स आसत जाल्यार ज्या पेपराचेर तुमची सजेशन्स बरोवची आनी वता आसतना आमी सजेशन बॉक्स दवरला. हांवें मुद्दाम म्हटलां आमी सजेशन बॉक्स भायर दवरला. तुमची सगळ्यांची सजेशन्स आमच्या खातीर इम्पॉर्टन्स आसा. कारण आमकां खंय बदल करपाक जाय ते बदल लक्षांत घेवन म्हणजे आमकां एडमिनिस्ट्रेटिवली बदल करपाक जाय काय आमकां आजुनूय नवीन रिफॉर्म्स हाडपाक जाय हाजो विचार करून तुमची सजेशन्स आमच्या खातीर म्हत्वाची. ती वयता आसतना तुमी सजेशन्स दिवची. म्हाका दिसता पयलेच फावटी आमी अशा पद्दतीचो कार्यक्रम घडोवन हाडटा की ज्या निमित्तात डायरेक्टली म्हणजे एखादो पंच आपल्याक दिसता ते सजेशन डायरेक्टली डायरेक्टर पंचायतीक न्ही पंचायत मिनिस्टराकूच ते सजेशन्स कळोवपाक शकता. अशा पद्दतीचो हो कार्यक्रम आशिल्लो. दुसऱ्या सुवातीचेर म्हाका दिसता दुसरी जी भासाभास जाली आमकां सगळ्या जाणांक स्टे कॅटल्स आनी स्टे डॉग्स हाजो सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लेम सद्या जाणवपाक लागला. सरकाराक म्हणटा आसतना तो तुमकांय बी आनी ताकाच लागून स्टे कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम आमी लॉन्च केली. आनी स्टे कॅटल मॅनेजमेंट ही स्कीम लॉन्च करता आसतना तुमकांय वांटेकारी केल्यात. तुमकां वांटेकारी इतक्याच खातीर केल्यात कारण गांवागांवांत आसलेली गोरवां लोक एक्सिडंट जालो काय ती गाय हांवें खुबशे फावटी पळयलां म्हाजे गायचो पांय मोडलो म्हाजे म्हशीचो पांय मोडलो आतां म्हाका पयशे दी म्हणून त्या ट्रकवाल्या कडेन पयशे मागपाक येतात. बट तिका व्हरून कोण घरांत बांदपाची वेवस्था कोणूच करिनाशिल्ले. खुबशे आशिल्ले पयलीं म्हणजे थंयसर येयल्या उपरांत एखादो एक्सिडंट केलो काय ताच्या कडल्यान पयशे काडून घेवपाक सगळें आसता. बट ताका रस्त्यार सोडपाक लावंक ना. आमी पळयता की कितल्याशाच लोकांचे जीव गेले, कितल्याशाच लोकांचे पांय मोडले आनी ह्या कोणाच्या चुकेत? त्या मनजातीच्या चुकेत न्ही तर त्या ओनराच्या चुकेत. हांव जरी सरळ म्हणटलो खरें म्हणजे तेणी ते दीस आतां उरूंक ना की आमी रस्त्यार गोरवांक सोडून घातली आसा ती गोरवां. आतां सगळे रस्ते हे स्टेट हायवेज डिस्ट्रिक्ट हायवेज नॅशनल हायवे जाल्ले आसा त्या ती तांकां आमी सोडून घालूंक शकना आनी लोकांचो टू व्हिलरान वचपी लोकांचो जीव घेवंक आमी शकना. ओके ताका लागून ताका एक तर तेंच्यांनी आपल्या घरांत बांदून घालची नाजाल्यार पंचायतींनी इनिशिएटिव्स घेवच्यो. हाज्या खातीर म्हाका दिसता आमचो तारी बाब तुमच्या कडेन उलयलो की खूब बऱ्या पद्दतीचें काम एकटेच न्ही अशा पद्दतीच्यो 6 गोशाळा आसा ज्याचे आमकां सगळ्यां कडेन आमी एग्रीमेंट करपाक जाय जेणे करून ती गोरवां जी आसा पळय ती तेंच्या कडेन वचपाक जाय. आनी ऑन द सेम वे आमी वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत आमच्या कडेन एम्पॅनल्ड लिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात. त्याच कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन तुमी एग्रीमेंट करपाक जाय तांकांच काम करपाक लावपाक जाय. कित्याक हांव परत सांगता आमी जर एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टरां कडेन काम केलें ना जाल्यार तो आमकां ताका ट्रॅक करपाक जावचो ना. हाज्या फुडें आमच्या सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्या ऑफिसांतल्यान प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टराक आमी ट्रॅक करतले. इन शॉर्ट इट इज थ्रू द GPS सिस्टम म्हटल्यार जाता. तो कोयर तेणे आयज कितलो किलो कलेक्ट केलो तो आयज खंय उडयता तेणी पॅकींग खंय केलें हाज्या सयत नॉट तुमचेच बट इन्क्लुडींग द IDC आनी इन्क्लुडींग द हॉटेलर्स. म्हणजे हाज्या फुडें कोणाकूच तो कोयर IDCंतलो आनी हॉटेलांतलो हाडून आमच्या गांवांत उडोवपाक मेळचो ना. म्हणून तो हॉटेलांतलो कोयर सुद्दां जो कलेक्ट करता तो हाडून एक्झॅक्टली म्हणजे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचेर दिता काय ना तुमच्या MRF शेडीत तो येता काय ना तो बेलिंग पॅकींग जावन परत आसा तसो तो इंडस्ट्रीत वता काय ना हे ट्रॅक जे आसा पळय न्ही हाज्या फुडें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन करपाचें आसा. म्हणून तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा हो एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टर आसप गरजेचें आसा. तुमी ताज्या उपरांत व्हिडियोज पळयले ज्या व्हिडियोच्या मार्फत आमी म्हणटा की गोंयांत कितल्या बऱ्या पद्दतीची वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज आमी तयार केल्या ती. द क्रोर्स ऑफ रुपीज वी हॅड स्पेंड टू क्रिएट दीस टायप ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. आनी इट इज नॉट ओन्ली द सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. म्हणजे सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनचे 2 प्लांट वेगवेगळे आसा. एक आसा सालिगांव दुसरो आसा काकोडा. म्हणजे आत्तां म्हाजे तेकोन ZP बशिल्लो बापा सिद्धेश आमचो ताजें म्हणणें आसा दोतोर म्हणलो तुमी सगळे कॉन्ट्रॅक्ट म्हणलो तुमी वेस्ट मॅनेजमेंटाकूच कित्याक घेना काय म्हणलो आमच्या काकोड्या आतां कॉन्ट्रॅक्ट काडला म्हणपालो की आमचो सगळो म्युनिसिपालिटीचो वेस्ट सगळे वेस्ट मॅनेजमेंटूच कलेक्ट करतले. हांवें म्हटलें कारण आमी काकोडांत प्लांट घातला म्हणून तेन्ना इट इज एन अवर एग्रीमेंट वीथ द काकोडा म्युनिसिपालिटी की तो वेस्ट बीन आमी कलेक्ट करपाचो. सगळें म्हणलें आमी जो 15 फायनान्स कमिशन सरकाराचे पयशे सगळे दिता सगळे पयशे तुमकां वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक दिया आमी काम करपाक तयार आहा. आनी इट इज आयडिया नॉट बॅड. इट आयडिया इज गूड कारण एकाच शेताच्या अंडर म्हणजे फाल्यां सकाळीं म्हणजे हायवेचोय कचरो आमी कलेक्ट करता बिचाचेरूय कचरो आमी कलेक्ट करता
IDCतलोय कचरो आमी कलेक्ट करता म्हणजे आतां कचरोच कलेक्ट करप आनी कचऱ्याचेर पयशे स्पेंड करप तुमकां कदाचित कमी दिसता बट इट वील गो इन क्रोर्स म्हणजे हांव तर म्हणटलो 500 कोटी पेक्षा चड हे पयशे आमी हांव इन्फ्रास्ट्रक्चराक सांगना फॉर द कलेक्शन पर्पज फॉर द ह्युमन रिसोर्स मॅन पावरा खातीर आमी स्पेंड करता म्हणून म्हटलें हाज्या व्यतिरिक्त आमी बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटीज ही कलेक्ट केल्या तयार केल्या कदाचित तुमी बऱ्याच जाणांनी पळोवंक ना आसतली देशांतली नंबर 1 वीच इज कुणे हांगासर PPP तत्वाचेर हो प्लांट चलता वीच इज अ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप वन ऑफ द बेस्ट प्लांट इन द कंट्री आनी अजून पर्यंत तोच चलयता आनी खूब बरो चलता सगळीं गोंयांतली हॉस्पिटल्स आनी गोंयांतली क्लिनिक्स ही त्याच्या कडेन वेस्ट दिता तो कलेक्ट करता तो फिसूय कलेक्ट करता अशें समजूं नाका त्या खातीर आपल्या खंय कोणी जर नवीन हॉस्पिटल सुरू केलें क्लिनीक सुरू केलें जाल्यार तांकां सांगात की हय बायोमेडिकल वेस्टा कडेन तुजो कचरो दी आनी तांकां NOCs बाकीचे सगळे जाय त्यो दिल्या उपरांत दियात ते व्हरून ते थंय ट्रीट करतात तिसरी गजाल आमी हॅजार्डस वेस्ट किंवा कॅमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्रींतल्यान वता ती फोंडा एनवोकेर पिसुल्ल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटान हाजो सेटअप रेडी केला वीच इज अगेन ही हॅड स्पेंड मोर दॅन 150 crores ऑफ रुपीज टू एस्टाब्लीश दीस प्लांट आनी तो पिसुल्ल्या आसा फाटल्याच दिसांनी हांवें वचून इनॉग्रेट केलो म्हणजे खंयसरलोय जो हॅजार्डस वेस्ट जो आहा पळय न्ही वो तेणी व्हरचो तेणी थंय ट्रीट करचो तो आनी तो ट्रीट करता ताका लागून आपल्या तेकोन आसलेले IDC हे करता काय ना हाजेर आपलें लक्ष आसप हें गरजेचेर आसा तुमी म्हणटले दोतोर हे आमकां कित्याक सांगता तर आमकां इतक्याच खातीर सांगता कारण तुमकां एक खबर आसप की इतक्या बऱ्या पद्दतीत आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार केला आनी गोंय स्वच्छ आनी सुंदर दवरपा खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली आमी सातत्यात करीत आसा हाज्या बरोबर आमी ETPs आनी STPs अंडर द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एफिशियंट ट्रिटमेंट प्लांट ज्या इंडस्ट्रीत म्हणजे कॅमिकल वेस्ट तेंचो जाता तेच्यांनी एफिशियंट ट्रिटमेंट प्लांट घालप हो कंपल्सरी आसता आनी तें उदक ट्रीट करून मागीर तेणी तें उदक जें आसा पळय न्ही गार्डनिंगाक किंवा बाकीच्या हाका वापरप हें गरजेचें आसा आनी तेणी तें करपाक जाय तेणी तें व्हाळांत आनी न्हंयन आमचे सोडूंक जायना आमचे नाले जे आसा पळय न्ही हे आमकां तितकेच राखून दवरपाची गरज आसा म्हणून ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी म्हणजे तुमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेट पंचायतीन जी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती अशा पद्दतीचें जर उदक सोडटा आसत जाल्यार डेफिनेटली यू हॅव द रायट्स टू कंप्लेन फॉर द पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सेंड वन कॉपी टू द DOP ऑल्सो कारण तांकां आमकां इतको अधिकार आसा बट बेश्टे न्हू खरेंच जर ते सोडटा आसत जाल्यार आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगून तेंच्यांनी ETP बसोवचो आपलें तेंच्यांनी ट्रीट करचें उदक हें सांगपाची तितकीच गरज आसा अँड फोर्थ वन इज द STP वीच इज एन सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट आपल्या गांवांत जर एखादो 24 फ्लॅटाच्या वयर एखादो जर प्रोजेक्ट येता हांवें मुद्दाम म्हटलां 24 फ्लॅटाच्या वयर जाल्यार त्या बिल्डिंगेक STP आसप कंपल्सरी आसा हेन्सफोर्थ कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता आसतना किंवा ऑक्युपन्सी दिता आसतना तेणी STP घातला काय ना हें पळोवप आनी STP जर घालूंक ना आसत जाल्यार ताका आमकां कन्स्ट्रक्शन लायसनूय दिवपाची गरज ना ताका आमकां ऑक्युपन्सी दिवपाची गरज तो रायट तुमचो आसा म्हणून हांवें म्हटलां जर एखादो सांगून जो तो घेता आसतना घेता तुमच्या कडेन येता आसतना तो घालिनासतना रावत जाल्यार ती समस्या परत आमकां सगळ्या जाणांक जावं शकता म्हणून आमी STP आनी ETP हे कंपल्सरी आसप हे गरजेचें आसा हाज्या व्यतिरिक्त आमी भायर एक एक्झिबिशन लायलां भायर जें एक्झिबिशन लायलां तें पळयता आसत जाल्यार वीच इज एन डे टू डे आमचे 2-3 कॉन्ट्रॅक्टरांनी लायल्या इक्विपमेंट लायल्या तुमच्या पंचायतीन आमी डे टू डे अशा पद्दतीचे इक्विपमेंट्स तुमी वापरता म्हाका दिसता आमी एम्पॅनल्ड केला आमच्या सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनच्या वतीन जे इक्विपमेंट तुमी खंयचे विकत घेवचे कोणा कडल्यान विकत घेवचे तेजे रेट्स कितें आसचे आनी तो प्रोसेस सामको स्ट्रिमलायन करून दवरला आनी तो प्रोसेस जर आमी स्ट्रिमलायन केलो आसत जाल्यारूच तुमकां ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुमी खूब बऱ्या पद्दतीन हे सगळे घेवपाक शकतले आनी ते तुमी सगळ्या जाणांनी घेवचे आनी प्रत्येक कडेन हांव बरेचशे फावटी पळयता की खूब जाण पंचायतीचो फंड आसा म्हणून ते इक्विपमेंट घेता बट ते इक्विपमेंट घेतलेल्यांचे इक्विपमेंट कितले कामान आसा हे पळोवपाची जबाबदारी सरपंच पंच आनी सेक्रेटरी अशें न्ही की ती फक्त सरपंचाची आनी सेक्रेटरीची आसा बरेचशे फावटी सरपंचा पंचांक कितें दिसता खबर आहा हांव सरपंच जातलो तेन्ना करता मागीर पळया मरे कितें जातलें आतां तो आहा मरे पळया तो कितें करता तो ही प्रवृत्ती थोडीशी बंद जावची म्हणजे आतां प्रत्येक पंचायतीक कितें जालां 6 म्हयन्याचो नाल्यार एका वर्साचो सरपंच जाला म्हणटकीर तो वाट पळयता हांव जातलो तेन्ना बरो करतलो ती वाट पळोवं नाकात शेवटी पंचायत ही म्हजी पंचायत आसा
म्हजी पंचायत ह्या भावनेंतल्यान जर आमी काम करपाक लागले आसत आनी हो म्हजो गांव आसा जाल्यार आमी त्या पंचायतीक खूब बऱ्या पद्दतीन करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. 191 पंचायतींतल्यान हें बरें काम जावचें हॉनरेबल पंचायत मिनिस्टर हांच्यांनी मार्गदर्शन करता आसतना ह्या सगळ्या विशयांक तेंच्यांनी टच केला. त्या विशयांक हांव परत रिपीट करचो ना. तांच्यांनी डिजिटल पंचायत हाजेर तेंच्यांनी उलयलें, स्मार्ट गवर्नन्स हाजेर तेंच्यांनी उलयलें, म्हणजे तेंच्यांनी विथ फेस अटेंडन्स म्हणजे ही तेंच्यांनी नवीन सिस्टम जेणे करून पंचायतींतलो सेक्रेटरी, पंचायतींतलो क्लार्क आनी पंचायतींतलो तलाटी हो पंचायतींत आसूंकूच जायो. इट इज अ कंपल्सरी. कारण आमी पळयता बरेचशे फावटी जाल्लें आसता कितें आनी दुसरें आमचे सोशल वेलफेरांतलो स्टाफ जो सोशल वेलफेरांतलो तेंच्यांनी जो थंयसर अपॉयंट केल्लो स्टाफ जो आसा होय त्या पंचायतीन आसप. तो जर येयना जाल्यार तितकीच सरपंच आनी पंचांची जबाबदारी आसा. बरेचशे फावटी एका सेक्रेटरी कडेन हांव टिका करिना, पण 2 पंचायती आसता, 3 पंचायती आसता, बट तो खंयचेच पंचायतीन एकदांय नासता. अशेंय बी आसा. थोडेशे तलाटी आपूण कलेक्टरान गेला किंवा डेप्युटी कलेक्टरान गेला म्हणटा आनी तो कलेक्टरानूय ना आनी तो पंचायतीनूय ना. होय आसता, बट ताजेर देखरेख दवरप. कारण म्हज्या पंचायतीचें काम हें लोकां खातीर आसा आनी तें कशें बरें चलतलें हें जर आमी पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता तें आमीच पंच म्हणून आमी तें खूब बरें करपाक शकतले. म्हणून नियमीत गोवा ॲप हाच्या अंतर्गत तांच्यांनी ती AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन अटेंडन्स हो जो केला तो तुमीय बी म्हयन्यांतल्यान एकदां चॅक करपाक जाय की बाबा हय हे ऑलरेडी म्हणजे ताची लिंक आमच्या DOP कडेन आसाच आसा, बट दॅट इज तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी उरता. आमी सुरू केल्ली आमी बरेचशे फावटी आमी प्रत्येकान आमच्यो वेबसायट सुरू केल्या. आमी थोड्या दिसाच्या भितर इट इज अ कॉमन वेबसायट फॉर्मेट कशा पद्दतीन आसचो हाजेर आमचो DOP तुमकां ऑलरेडी कळयतलो, जेणे करून ती कॉमन वेबसायट सगळें अशी वेबसायट पण ते कॉमन फॉर्मेटान आसप ही गरजेची आसा. आमी गोवा ऑनलायन सर्विसीस सुरवात केला, जेणे करून आमी एप्रॉक्सिमेटली 254 सर्विसीस ह्यो ऑनलायन पद्दतीन दिता. आमच्या कडल्यान आसलेलें इंटरनेट कनेक्शन चलता काय ना, आमी बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर ऑनलायन कनेक्टेड आसा काय ना हेंय बी पळोवप आनी त्या निमित्तान तितके प्रॉम्प्टली म्हणजे आपल्या कडेन जो ऑनलायन पद्दतीन मागता आसत ही सेक्रेटरीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसत, बट गांवांतल्या एखाद्या सरपंचाची तितकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हय, हांव सगळें 100% ऑनलायन जाता अशें म्हणना, बट एटलिस्ट फ्यू सर्विसीस आमी GLच्या सहकार्यात ऑनलायन दिता. त्या खातीर आपलो आसलेलो इंटरनेट हो सदोदीत तो कनेक्टेड आसता काय ना हाजेर लक्ष दिवप हें गरजेचें आसा. आनी म्हणून आमी स्मार्ट पंचायत ऑफिस ह्या पद्दतीन जर करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता तें खूब बरें जातलें. हाजेर उलयता आसतना हांव मुद्दामून म्हणटलो की आमी सगळ्या जाणांनी एप्रॉक्सिमेटली हाज्या खातीर म्हजी पंचायत ह्या कन्सेप्टाचेर आमी सगळ्या जाणांनी जर काम करपाक लागले जाल्यार बऱ्योचश्यो गजाली म्हणजे 100% डिजिटल एडॉप्शन्स हे ऑल नोटिफायड सर्विसीस जावच्यो हाज्या खातीर काम करप गरजेचें आसा. रेग्युलर अटेंडन्स तांच्यांनी मार्क करची हाज्या खातीरूय आसा. आमचे 15 दिसाच्या भितर 0 पेंडन्सी डिस्पोजल म्हणजे आपल्या पंचायतीन कांयच उरपाक जायना. खंयचेय येयल्लो करस्पॉन्डन्स कितेंय आसत जाल्यार ते विदीन 15 डेज तरी ते सोंपपाक जाय. कोणी कसलो केल्लो अर्ज आसत जाल्यार ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आसत, कन्स्ट्रक्शन वॉट एवर द थिंग्स आमकां पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह बट जे कितें आसत ते डिसिजन जे आसा हे त्या बद्दल घेवपाक जाय. ISO सर्टिफायड आमच्यो म्हाका दिसता फक्त माविनान मेन्शनूय केल्यो 10-12 पंचायती आमच्यो ISO सर्टिफायड आसा, पण 100% पंचायती ISO सर्टिफायड जावपाक काय हरकत ना. ज्यो ISO सर्टिफायड आसा तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. त्यो अभिनंदनाक पात्र आसात. बाकीच्यांनी त्याच पद्दतीचें काम हें करचें. वेस्ट मॅनेजमेंटात आमी प्रॉम्प्ट आसचे म्हणून आमी म्हटलां की सगळ्या बाबतींत तो वेस्ट, कारण तांच्यांनी A to Z वेस्ट ट्रीट करचो आनी 0 वेस्टाचेर येवचें. डस्टबीन फ्री वार्ड आसचे. आमी प्रत्येक कडेन पळयता आमी थोडे कडेन वार्ड म्हणजे डस्टबीन दवरपाची करता, बट थंयसर मागीर व्हडले डीग जावपाक लागता. ताज्या व्यतिरिक्त जावची. फायनान्शियल ट्रान्सपरन्सी आसची आमच्या पंचायतीन. म्हणजे आमकां कोणी जरी ग्रामसभेक विचारलें जाल्यार आमचो हिशोब निव्वळ आनी क्लियर आसचो. कित्याक तुमी मोडले पयशे, हय ह्या कामा खातीर मोडल्या, वो प्रोसिजर आमी फॉलो केला, इतकें सांगपाचो प्रॉम्प्ट. म्हणजे ना जाल्यार गांवान आमकां खबर आहा की मुद्दामून एखाद्या पंचाक म्हणजे त्या गटाराक पयशे मोडले ते खंय गेले एखाद्याचेर आरोप करप हें चालूच आसता. त्या खातीर तितकें खूब बऱ्या पद्दतीन
आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या ग्रामपंचायतींनी आसा, आयजूय बी काही स्वयंपूर्ण मित्र आसात जे खूब बरें काम करता. हांवें पळयलां की फाटलीं 5 वर्सां सगळीं काम करता आसतना तांच्यांनी इनोवेटीव प्रोजेक्ट आपापल्या ग्रामपंचायतीन घेतल्या. अंडर द आर्टिकल 275 स्पेशली द ट्रायबल फंड्स तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान मागोवन घेवन तांच्यांनी केले. तांच्यांनी थोड्याच जाणांक रोटरी क्लब, लायन्स क्लब हांच्या सहकार्यान, तांच्या सहकार्यान तांच्यांनी थोड्या जाणांक घरां बांदून दिलीं. तांच्यांनी इनोवेटीव प्रोजेक्ट म्हणजे हांव म्हणटलो की महिलांच्या खातीर आसत जाल्यार ते प्रोजेक्ट तांच्यांनी घडोवन हाडले. म्हणून हांव तांचेंय बी अभिनंदन करतलो, तें आसपाक जाय. नेक्स्ट इज एन एवरी पंचायत शूड बी द हावस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स. आमी पळयता की कितलोसोच पेंडींग आसा, 8-8 वर्सां 10-10 वर्सां कोण घेयत ना. हांवें तर ताका सांगलें एक सिस्टम घाल, इज एम्पॅनल्ड वीथ द बँक्स, म्हणजे बँके कडल्यान बँकूच कलेक्ट करपाक तयार आसा. तुमी जर त्या बँकेक अकावंट्स दिले. गार्बेज टॅक्स 100% आतां कलेक्ट जावपाक जाय, कारण गार्बेज टॅक्स जर कलेक्ट जालो ना तो तुमी ठरयात, म्हणजे तुमी म्हयन्याक 70 रुपया ठरयात, म्हयन्याक 50 रुपया ठरयात, बट ठरयात. प्रत्येकाची गार्बेज जेन्ना आमी कलेक्ट करता, पयलीं ही गार्बेज नासताली, पयलीं लोक गार्बेज दिनाशिल्ले. म्हणून आतां 50 रुपया सुद्दां टॅक्स जाल्यार व्हडलो न्ही लोकांक 50 रुपया दिवपाक. लोकांनी रूम जे भाड्याक दिल्ले आसा 8-8, 10-10 रूम, त्या रुमांकूय बी परत गार्बेज लायत. नाजाल्यार जाला कितें, ते गार्बेज व्हरतात, ते गार्बेज सगळी पिशवेन बांदतात आनी वाटेक वयता तशी पिशवी उडयता. म्हणजे आमच्या गांवांत सगळ्यो पिशव्यो उडोवपाची पद्दत ह्या भाड्याक रावल्ल्या लोकांनी चड केल्या, गांवांतल्या लोकांनी करूंक ना. म्हणून तांकांय सांगात, तुमी जेंकां भाड्याक दवरल्या पळय न्ही, तांच्याय कडल्यान तांचे म्हयन्याक 50 रुपया हे पंचायती घेवन आमी तेंचोय कचरो व्हरता हें सांगपाची गरज आसा. आनी तो जेन्ना आमी व्हरना जाल्यार हें केन्ना पॉसिबल जावचें ना. म्हणून तुमी मिनिमम जरी आसलो जाल्यार गार्बेज टॅक्स आनी हावस टॅक्स वो एटलिस्ट, म्हणजे हावस टॅक्स एन्युअली कलेक्ट केलो, गार्बेज टॅक्स मंथली कलेक्ट केलो, वांगडा एका वर्साचो कलेक्ट केलो सुद्दां जाल्यार काय हरकत ना. आमी बरेचशे फावटी ते जेन्ना रेजिडंस सर्टिफिकेट व्हरोंक येतले, इन्कम सर्टिफिकेट व्हरोंक येतले तेन्नाच सगळे भर म्हणटा आनी मागीर एका वर्साचो वांगडा भरता आनी तेज्या उपरांत दिता. तेज्या विशीं आमी करप हें गरजेचें आसा. म्हाका दिसता आमच्यो बऱ्योचश्यो पंचायती ह्यो ग्रीन एनर्जी इन्स्टॉलेशन, म्हणजे आमी सोलार इन्स्टॉलेशनाचेर भर दिला. गॅडाचो वर्कशॉप येवच्या पयलीं म्हाका दिसता जाला आसतलो की कशा पद्दतीन तुमी सोलार गांवांतल्यान प्रमोट करूं शकता. बट आपली पंचायत ही ग्रीन एनर्जीत कन्वर्ट आमी करपा खातीर आमी इनिशिएटिव्ज घेवचो. आमकां जें बील येता तें बील झिरो डावन जावंक शकता. म्हणून पंचायतीचेर सोलार घालपाचो कन्सेप्ट हो जर तुमी सुरवात केलो, माय गेडा डिपार्टमेंट वील हेल्प यू. तुमी केन्नाय म्हणजे गेडा डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आयला किंवा भायर स्टॉल लायला आसतले तेंच्यांनी, तांचो नंबर घेयात, तांकां कॉल करात आनी आपली पंचायत जी आसा पळय न्ही ही ग्रीन पंचायतीत कन्वर्ट करात. आपल्या पंचायतीचो म्हणजे आमी सिटीजन चार्टर जेका भायर आमी लायिल्लो आसा की पंचायतीन आपल्या लोकसंख्या कितली आसा, शेतकरी कितले आसा, आमी शेतकरी तांकां किसान कार्ड कितली दिल्या, हे सगळो चार्टर जो आसता भायर हो लावन दवरचो. जेणे करून ऑलवेज पयलीं आसतालो, पयलीं ते सेक्रेटरी बरयताले बी, आतां थोडेशे जाण विसरल्या तो, बट तो आसप हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शना खातीर आमी आमच्या बायोडायवर्सिटी कमिटींत प्रदीप सरमुकादम येवंक ना, पण आमी सगळी कडेन ऑफकोर्स बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शना खातीर आमची बायोडायवर्सिटी कमिटी काडची. बऱ्या विचाराचे लोक हे बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शना खातीर तांच्यांनी हें करचो अशें म्हाका दिसता. आपल्या पंचायतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरो करपा खातीर सातत्यात काम करचें, सगळ्या जाणांनी करचें. पण आमी बरेचशे फावटी, हांव RDA डिपार्टमेंट सद्या म्हाजे कडेन आसा, आमी बऱ्याच जाणांक फंड दिता. RDA डिपार्टमेंटाच्या केन्ना केन्ना आमी 30 लाख 40 लाखूय दिता. बट खूब जाण ब्युटिफिकेशनाच्या नांवा सकयल ते फक्त पेवर ब्लॉक घालता. पंचायतीक रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाचो आमी एखादो प्रोजेक्ट करा म्हटलो जाल्यार तो कोणूच करिना. आमी फाटले फावटी सगळ्या जाणांक 50 लाख रुपया दिले. बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की आमी पंच कितले 10 जाण 5-5 लाख रुपया वांटून घेवया आनी एक गटर बांदुया सगळे जाण. बऱ्यापैकी गटर बांदले म्हणटा ते आमी. अरे आमी 50 लाख रुपया दिल्ले तुमकां रेव्हेन्यू कलेक्ट करपा खातीर. आज तालिगांवची पंचायत स्वता स्वयंपूर्ण कित्याक जाल्या? तेंच्या हॉलाचें भाडेंच 1 लाख रुपया आसा, मागीर 3 लाख जालें, आतां चड जालां. तुमी तुमच्या पंचायतीन 50 लाखाचो हॉल कित्याक बांदूं नये? 50 लाख इज एन बीग अमावंट. म्हणजे तितूंतल्यान आसल्यार 50 लाखाचो जर हॉल बांदलो किंवा जाल्यार ताचो रेव्हेन्यू तुमच्याय गांवांत एखादो लग्न समारंभ, मुंजी समारंभ, कितें खूब कितें जायत आसता. हांव म्हणटा थंयसर तुमकां ना म्हणटा जाल्यार 20-25 हजार रुपया म्हयने पर डे भाडें दिवपाक काय हरकत ना. गटारां बांदून पयशे वेस्ट करूं नाकात. गटारां उदक तें जमनीन जिरोनी, थंयसरूय कॉन्क्रीट घालूं नाकात. प्रत्येक कडेन पेवर ब्लॉक घालून ब्युटिफाय करता हेजें ताका नांव दिवं नाकात. आमकां जाला कितें, आमी बरेचशे फावटी गणेश विसर्जन म्हणटा करुया. गणेश विसर्जनाच्या स्थळाचेर आमी वर्सांतल्यान एकदांच वयता आनी थंय व्हडले आमी मोठ्यो शेडी बांदता, थंय पेवर ब्लॉक घालता, निव्वळ करता आनी वयता कितल्याक? अर्द्या वरा खातीर वयता.
गणपतीक फक्त बुडोवपा खातीरच वयता. ताज्या पेक्षा बेस्ट वे शाळेचो टॉयलेट बांदात, शाळेच्या भुरग्यां खातीर बांदात, किंवा बायलांक एखादो 50 लाख रुपयाचो हॉल बांदून बायलांक दियात, तांकां थंयसरलो आपलो सेंटर चलोवनी. RDAचो सेल्फ हेल्प ग्रूप आहा पळय न्ही, तांकां थंयसर आपलो कुणबी शॉल तयार करूनी. इनोवेटीव प्रोजेक्ट हे आमच्या तकलेंतल्यान येवपाक जाय. कितलो चड फायदो हो आमकां जातलो आनी कसो जातलो हो आमी पळोवपाक जाय. म्हणजे हांव करिना म्हणना, थोड्यो पंचायती करतात, बट बऱ्योचश्यो पंचायती करिना. हें म्हाका सांगता आसतना वायट दिसता. हें सगळ्या जाणांनी करप म्हणजे आमी त्या खातीर म्हणटा की इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सलन्स आसप हें गरजेचें आसा. इन्क्लुजिविटी आमी जें म्हणटा की म्हाज्या पंचायतीन आमी सुदोदीत ऑलवेज इतकें आसपाक जाय. इन्क्लुजिविटी हांव कित्याक उलयतां, आमी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल घेतलो. म्हाज्या पंचायतीन एकूय दिव्यांग मनीस उरूंक जायना की जेका जो इक्विपमेंट मेळूंक ना. हाजी जबाबदारी प्रत्येक वार्डांतल्या पंचान जर घेतली आसत जाल्यार ताका तें मेळोंक शकता. हांवें एकदां एका मतदारसंघान गेल्लो, तेणी म्हाका एकटो व्हीलचॅराचेर बसून आयलो आनी म्हाका तेणी हात दिलो. दोतोर देव बरें करूं हांव म्हणपा लागलो की तूं ह्या कार्यक्रमाच्या मुळे म्हणलो तुवें म्हाका व्हीलचॅर धाडून दिली. कोणी तरी आमच्याच पंचान फॉर्म बीन भरून मेळ्ळी. आपूण म्हणालो 7 वर्सां सूर्य पळोवंक नासलो. 7 वर्सां सूर्य पळोवंक नासलो कारण आपूण बेडार पडूं नाशिल्लो म्हणालो. तुज्या दिव्यांग कार्यक्रमा खातीर आपल्याक व्हीलचॅर मेळ्ळी. आपूण आतां व्हीलचॅर दुखलीत घरा भायर तरी येता. पण एक्चुअली काम हांवें प्रॅक्टिकली करूंक नासलें, म्हाज्या पंचान एखादें केल्लें, बट तेणी म्हाका भायर येवन हांव कार्यक्रमाक थंय नाल्ल फोडूंक गेलो त्या पंचायतीन येवन तेणी सांगलें. म्हणजे इतके लोकूय बी जे आसा पळय न्ही आमकां मदत करता. आनी हें तुमच्या बल्सांतलें दिवपाचें गरज ना. हे सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांतल्यान आमी करता. बट तेज्या मदलो जो म्हणटा लिंक जी जावपाक जाय, ओके, ही लिंक तुमी जर जाले आसत जाल्यार हें पॉसिबल आसा आनी हें आमकां करप शक्य आसा. म्हणून आमी जो दिव्यांग कार्यक्रम स्पेशली एबल्ड भुरग्यां खातीर करता, लोकां खातीर करता, ह्या माध्यमांतल्यान तुमी त्या सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान हें मेळून दिलें आसत जाल्यार खूब बरें जातलें. आमी पब्लीक एंगेजमेंटाचेर उलयता आसतना ग्रामसभेक ऑफकोर्स आसचे लोक आसचे, लोकांनी येवचे, विचारचे पंचायत कशी चल्ला. आमकां ते लोकांनी विचारलेलेच नाका अशें न्ही, लोक येवचे. म्हाजें तर म्हणणें की येवप गरजेचें आसा. हांवें तर आतां ठरयलां की दर म्हयन्याक म्हणजे एखादो दीस आमी 3rd सॅटर्डे फायनलायज करता. आयदर पंचायत मंत्री ना जाल्यार मुख्यमंत्री नाजाल्यार मंत्री कोण तरी हो कायम ही वील कम्युनिकेट वीथ द पीपल. आमी तुमकां 2 वे टेलिकम्युनिकेशन सेट दिल्या. त्याचोय उपयोग हो तुमीय करचो जेणे करून आमकांय बाकी प्रश्न विचारपाक आनी हें तें. आनी हे हांवें सगळे मुद्दे जे सांगले पळय न्ही, ही म्हजी पंचायत म्हणून हे सगळे मुद्दे भितर येवचे. हांवें तें ठरयलां की हांवें डायरेक्टर पंचायत आनी डेप्युटी डायरेक्टरांक सगळ्यांक सांगलां की मार्कींग सिस्टम करा. आनी येता त्या 19 डिसेंबराक आमी तांकां 1st, 2nd, 3rd पंचायत म्हणजे तांकां नंबरींग दिवन ताका प्रायजीसूय दिवपाच्यो ठरयल्या. येता त्या 19 डिसेंबराक फुडल्या त्या निमित्तान आमी प्रायजीस जे आसा पळय न्ही ह्या बेसिसाचेर सगळ्या पंचायतींक प्रायज दितले की वन ऑफ द बेस्ट म्हजी पंचायत खंयची, 1st, 2nd, 3rd दोनी म्हणजे सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा ह्या हातूंतल्यान ह्यो दिवपाच्यो ठरयल्या. ताचोय फायदो तुमी सगळ्या जाणांनी घेवचो अशें म्हाका दिसता. आमी हें सगळें सांगता आसतना तूं म्हणटालें की दोतोर आज खूब उलयता. हय, मातसो त्या निमित्तान हांव टायम घेवनूच उलयतां कारण तुमी सगळे इतके जाण एट अ टायम उलोवपाक म्हाका मेळना. कारण एकटो मेळ्ळो जाल्यार एकट्याक इतकें सांगून काय सगळ्यांच्या पर्यंत मॅसेज वयची ना. ह्या निमित्तान हांवें म्हटलां की तुमी ह्या सगळ्या गोश्टीचो फायदो घेवचो. आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणजे हांव मुख्यमंत्री जाला तेन्ना आमी 7 नंबराचेर आशिल्ले. आज आमी सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल विचीन आमी 3 नंबराचेर आसा. हे कित्याक तर आमी स्टेटींतल्यान हे सगळे प्रत्येक म्हणजे डायरेक्टर ऑफ द प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हे मॉनिटर करीत आसता. हांव तेजी क्रेडीट फक्त म्हाका घेयना, तेजी क्रेडीट तुमकांय वयता. त्या खातीर आमी हे सगळे म्हणजे ईच एंड एवरी पॅरामिटर्स आमी सगळे जाण मॉनिटर करीत आसा. आयज गोंय राज्य वीच इज एन हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम विथ अ 100% लिटरेट स्टेट, 100% सॅनिटेशन आमी सगळ्यांच्या पर्यंत पावोवपाक शकले, 100% हर घर नल से जल हे सगळे आमी एचीव करपाक शकले. आनी म्हणून आमकां हें सगळें करप पॉसिबल जालें. आमी वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर उलयता आसतना हांव एक मुद्दो फक्त सांगपाक विसरलो. मंत्री बाब माविन हांणी सांगलात की बऱ्याचशा पंचायतींक की आमी वेस्ट मॅनेजमेंट करपा खातीर गॅप फंडींग दिवपाचें आशिल्लें. तो आमी गॅप फंडींग आतांच्यान आमी दितले. बट ताच्या खातीर तुमी गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करप गरजेचो आसा. ज्यो गार्बेज टॅक्स कलेक्ट ज्यो पंचायती करतले तांकांच तो मेळटलो. जर ते करिना जाल्यारूय तांकां तो मेळचो ना. आनी हेजेर सांगता आसतना तुमकी 2 वेस्ट ह्यो तुमकां सगळ्यात तकलेक ताप जाल्लो आसा. एक वीच इज एन सॅनिटरी पॅड्स आनी किंवा आमी एडल्ट लोकांची पॅड्स आनी ती खंय उडोवप हो खूब व्हडलो प्रश्न जाल्लो आनी ती सगळ्याक पडोन हें जाता. ती तुमी ती कलेक्ट करप.
एवरी 2 दिसांक आमचे बायोमेडिकल वेस्ट जे ट्रीट करता ते पुराय सगळ्या पंचायतींतल्यान ह्यो कलेक्ट करतले आनी तेजे बर्डन तुमच्या कडल्यान पयशे घेवचे ना. आय वील स्पेंड द मनी फ्रॉम द गव्हर्मेंट, जेणे करून हे सॅनिटरी वेस्ट आनी हे जे आहा पळय न्हू हे कलेक्ट करून सेपरेट दवरात, जेणे करून तो वेस्ट वो आमी व्हरतले आनी आमी ट्रीट करतले. आनी दुसरी वेस्ट जी आहा पळय न्ही वीच इज देन चिकन आनी मटन वेस्ट. आमी सगळ्या जाणांक चिकनाची शॉपां घालूंक दिल्या, बट ते सगळें उरलेलें चिकन व्हरता आनी व्हाळान उडयता. आनी तुमी पळयना ताका, पण ते व्हाळानूच उडयला मरे तेणी, व्हांवून वयतलें. बट दॅट आमचें उदक पिड्ड्यार करता, आमच्यो नॅचरल स्प्रिंग्स पिड्ड्यार करता. कारण तुमकां दिसतलें आतां तें मातशें जाल्यार कितें जालें, अरे इट इज फॉर द प्रॉस्पेरिटी. ह्यो पंचायती ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो तुमी करूंक नाशिल्ल्यो. बरेचशे जाण पंच ज्याचो आजोय पंच आसलो, ज्याचो बापूय पंच आसलो आनी आतां तोय पंच आसा. अरे आमकां जर ही लिगसी मेळ्ळ्या आसत जाल्यार हो गांव सांबाळून दवरपाची लिगसी आमच्याच कडेन आसा. म्हणून गांव प्रत्येक आमी कसो सांबाळटलो, बारीक बारीक गजालीचेर आमी लक्ष दिवपाची गरज आसा. त्या खातीर हेन्स फोर्थ आमी थ्रू अवर पोल्ट्री एसोसिएशन आमी फॉर्म करता, जेच्या मार्फत सगळे चिकन आनी मटन वेस्ट हेय बी परत आमीच कलेक्ट करतले. त्या खातीर तुमी तेंचो सोंपो कर घेयात, तेंच्या कडल्यान गार्बेज घेवं नाकात. तो गार्बेज टॅक्स आमी कलेक्ट करतले. म्हणून हो प्रोसेस कदाचित एका म्हयन्या भितर आमी सुरूय करतले, जेणे करून ती चिकन आनी मटन वेस्ट जी आहा पळय न्ही ती सगळी परत व्हरून ती ट्रीट करपाची गरज आसा. आनी ती जेन्ना आमी ट्रीट करतले पळय न्ही तेन्ना ती अशी गांवभर पडची ना. म्हणून आमच्या सरकाराच्या मार्फत हें करपाचें आमी थारायलां. ह्या सगळ्याचेर हांव उलयता आसतना की हांव आनीक तुमचो चड वेळ घेवचो ना, बट म्हाका दिसता एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन आसप हें खूब गरजेचें आसा. आनी तें इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बरेचशे फावटी आमकां दिसना. बट तुमच्या पंचायतीन येवपी स्वयंपूर्ण मित्र हाका जर सांगात तुमी, थोडे स्वयंपूर्ण मित्र बसल्यात, ते बऱ्यापैकी इंटर डिपार्टमेंट बिकॉज दे आर द JSOs किंवा सिनियर स्केल ऑफिसर आसात, ते बऱ्यापैकी कोऑर्डिनेशन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करूं शकता. आनी हें कोऑर्डिनेशन कित्या खातीर, सरकाराचे विविध प्रोग्राम तुमी पंचायतीच्या मार्फत तुमच्या पंचायतींनी लावपाक शकता, तुमच्या पंचायतींनी ते करूं शकता आनी ते तुमी पंचायतींनी करून घेवचे अशें म्हाका दिसता. आनी ते जर संकल्पना राबयली जाल्यार तें खूब बरें जातलें. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर उलयता आसतना म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता, फाटल्या 7 वर्सांक मोर दॅन 40 पंचायती ह्यो म्हाज्या टेन्युअरांतल्यान आमी नव्यो बिल्डिंग्यो बांदून दिल्या. 40 पंचायती तरी म्हाज्या टेन्युअरांत. आनी इट इज 3 कोटी ते 5 कोटी रुपया पर्यंत हाच्या खातीर मोडल्या. तुमी जे आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयशात जाल्यार पयल्यो पंचायती काडून पळयात की हांव ह्या 7 वर्साचें सांगता. 14 वर्सांक पळयत जाल्यार तेजो आंकडो 50च्या वयर वयतलो. म्हणजे 191 पंचायती पैकी ह्यो 30 ते 40 पंचायती सुमार ह्याच हेका बांदल्या. उरलेल्यो सद्या पयलीं बांदपूय सुरू आसा. बऱ्यांतलें बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तुमकां रेडी करून दिला, बट तेजो बरो उपयोग आमी कसो करपाक शकता. आमच्या कडेन हॉल आसा जाल्यार तो आमी भुरग्यां खातीर कसो यूज करतले, आमी महिलां खातीर कसो यूज करतले, आमी भुरग्यां खातीर एखादे कदाचित फॉर द कराटे क्लासीस सुरू करूं शकता काय कितें, आमी महिलांच्या खातीर ट्रेनींग प्रोग्राम सुरू करूंक शकता काय कितें, त्या हॉलाचो असोय बरो उपयोग करपाचो आमी करूं येता. आनी इंटर डिपार्टमेंटल तेजो आमी फायदो घेवचो अशें म्हाका दिसता. नेक्स्ट वता आसतना तुमकां मॅसेज दिवपाक सोदता हांव फक्त म्हज्या बर्थडेच्या निमित्तान आमी हेल्थ वीथ आयुर्वेदा ही आमी कॅम्पेन सुरवात केला. आनी हेल्थ वीथ आयुर्वेदा आमी पयलीं थारायल्लें की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी कॅम्प घेतले. बट मे म्हयन्याची हीट जर लक्षांत घेतली आसत जाल्यार लोक भायर येवन कॅम्पाक उबे रावप हें मातशें कठीण काम आसलें. आनी म्हणून 1 तारखेच्यान आमी तें ऑनलायन पद्दतीन, जरी आमी म्हटलां की गोंयांत आशिल्ल्यो सगळ्यो PHC, CHC, प्रायवेट आयुर्वेदीक प्रॅक्टिशनर्स इन्क्लुडींग आयुर्वेदीक कॉलेज, इन्क्लुडींग ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ द आयुर्वेदा, हे सगळे जाण फ्री ऑफ कॉस्ट, म्हणजे इन्क्लुडींग प्रायवेट डॉक्टर्सां, फ्री ऑफ कॉस्ट कन्सल्टेशनूय दितले आनी तांकां ट्रिटमेंट दिता त्या 15 दिसाचे पयशे सुद्दां सरकार पे करपाचें आहा. आमकां प्रिवेंटीव हेल्थाचेर भर दिवपाची आसा. हांव प्रिवेंटीव हेल्थाचेर इतक्याच खातीर सांगता कारण आमी बरेच जाण आपल्या हेल्थाची काळजी ही ज्या मोठ्या प्रमाणात घेवपाक जाय आसली ती घेयना. म्हणून प्रिवेंटीव हेल्थ कॅराचेर आमी फोकस केला. आनी ताका लागून गोंयांतली डायबिटीज कमी जावची, गोंयांतलें हायपरटेन्शन कमी जावचें, गोंयांतलें रिनल फेल्युअर कमी जावचें आनी गोंयांतलें मेंटल टेन्शन कमी जावचें आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडचो. म्हणून 2 तारखेच्यान ते 31 मे पर्यंत ही पूर्ण दीस म्हयनोभर ही कॅम्पेन चलतली. तुमी PHCन गेल्या जाता, CHCन गेल्या जाता, प्रायवेट प्रॅक्टिशनरा कडेन गेल्या जाता, ताका फक्त वचून हांवें म्हणटा हेल्थ वीथ आयुर्वेदा हाच्या अंडर आपल्याक रजिस्टर्ड कर हें सांगचें. तेज्या नंतर तो रजिस्टर्ड करतलो. इफ
कोणाक जर गरज त्या दोतोराक जर गरज दिसली तुमकां फ्युचर ट्रिटमेंटाची गरज आसा इधर मागीर ते ॲलोपॅथीक हॉस्पिटलान जाल्यार येईल सेंड फॉर इन ॲलोपॅथीक हॉस्पिटल बट ताका जर आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटाची पंचकर्म दिवपाक जाय आनी कितें दिवपाक जाय ती ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जातली 15 दीस ताका इन आयुर्वेदीक कॉलेज अदरवायज 15 दीस ताका इन आनी अय्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा थंयसर ताका पंचकर्म दिवपाक ताका धाडटले ताची ट्रिटमेंट म्हणजे त्याचे पयशे सरकारूच पे करतले कारण एका म्हयन्या खातीर प्रिव्हेंटीव हेल्थाचेर आमी भर दिला तुमच्या मार्फत ही मॅसेज सगळ्यांच्या पर्यंत पावतली म्हणून हांवें तुमकां मॅसेज दिल्या म्हाका दिसता ताजोय फायदो आपल्या गांवांतल्या सगळ्या लोकांक घेवंक लावचो अशें म्हाका दिसता आमी सातत्यात पळयता की लोक आमकां कारण आतां आमी थोड्या वेळांत बऱ्यो पंचायती ज्यो काम करता तांचें फेलिसिटेशन करपाचें आसा आनी म्हाका डायरेक्टर आनी भितर म्हणपाक लागले की 25 वर्सां शगीत निवडून येता तेंचे सत्कारूय करपाचे आसा अशे आमचे 35 लोक आसा आतां 25 वर्सां शगीत कित्याक निवडून येता तर ते 25 वर्सां शगीत लोकांची सेवा करीत आसता तांच्या कडल्यान आमी शिकोंक जाय अजून आमकांय 25 वर्सां जावंक ना आतां खंय तरी 15 वर्सां जातली बट हे कित्याक तर ते सातत्यात लोकांच्या इन टच आसता लोकांच्या सगळ्या पद्दतीची काळजी हे पंच घेत आसता म्हणून पयले फावटी निवडून आयिल्ल्यांनी हेंय शिकचें की कंटिन्युअसली 25 वर्सां कसो निवडून कोण येता हें हेज्या कडल्यानूय शिका सारकें आसा म्हणून ताजेय बी ताजो सत्कार फेलिसिटेशन हे सगळें आमी आमच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान दवरलां म्हाका खात्री आसा की आयच्या ह्या पंचायत राज्य कार्यक्रमाच्या उपरांत आमी आमच्या पंचायतींनी बरेच बदल घडोवन हाडटले आमी ऑलवेज देर इज अ फंड प्रोविजन सेपरेटली फॉर द जिल्हा पंचायत आमी फंड्स जिल्हा पंचायतीच्या हांकां आमी फंड्स दवरल्या तांच्यांनी आपले फंड्स इन कोऑर्डिनेशन विथ द पंचायत म्हणजे बाबा कितें प्रोजेक्ट बरो जावपाक शकता सस्टेनेबल प्रोजेक्ट कितें हाजो विचार करून तांच्या बरोबर मेळून ते प्रोजेक्ट करचे आमी ग्रामसभेक ऑलरेडी तांकां आफया म्हणून तांकां ते अधिकार दिल्या की तांच्यांनी ग्रामसभेक वयचे तांचे कडेन उलोवचें हेंय म्हटलां की तांचेय फंड्स प्रोविजन ऑलरेडी आमी ताच्या खातीर केलां इन लॉंग रन आमी अशाच पद्दतीत म्हणजे वेगवेगळे कार्यक्रम हे वेगवेगळ्या हाच्या खातीर आमी घेवपाचें थारायल्या म्हाका दिसता की आमी जर सगळ्या जाणांनी कॉर्डिनेशनान काम केलें जाल्यार नक्कीच हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या स्वप्नांतलो भारत देश म्हणजे जाका आमी म्हणटा की विकसीत भारत हो जावपाक जाय तो आनी विकसीत गोवा हो जावपाक जाय कारण आमी सगळे जाण विकसीत भारताचे वांटेकारी आसतले कारण विकसीत भारत जावपाक चड वर्सां उरूंक ना 21 वर्सां उरल्या आनी डेफिनेटली ऑल आर यंग म्हणजे सगळे जाण तशे आतां पंच सरपंच झेडपी यंग आसा म्हणजे जेन्ना आमकां पळोवपाक जाय की विकसीत भारत कसो आसतलो विकसीत गोंय कशें आसतलें आनी हो विकसीत भारत आनी विकसीत गोंय करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य म्हाका जाय म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक जाय तो तुमी दितले हाची अपेक्षा करता दितले काय ना भूक लागल्या दितले काय ना दितले जाल्यार म्हाज्या बरोबर दोनी हात वयर करात नेटान भारत माता की वंदे मोदीजी आप आगे बढ़ो हांवें भारतीय जनता पार्टीक मत मागूंक ना मोदीजी आगे बढ़ो म्हटलां विकसीत भारत करपाक जाय आसत जाल्यार या आमचो डिक्रूज हय विकसीत भारत करतलो आसत जाल्यार आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसूं शकता पण आमकां विकसीत भारत करपा खातीर आमी सगळे एक आसप हें गरजेचें आसा आनी ताका लागून आमी पंचायती सगळ्यो स्मार्ट पंचायती जावप ह्यो गरजेच्यो आसा आनी नक्कीच म्हजी पंचायत ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल तुमी हातूंत वांटेकारी जातले आनी फुडली प्रायजीस मेळोवपा खातीर कॉम्पिटिशनान उतरतले इतकेंच तुमकां हांव तुमच्या सगळ्यां खातीर मुद्दामून तुमी आयले बरें मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं देव बरें करूं सर तुम्ही मांडिल्ले विचार पंचायत राज वेवस्थेक चड सक्षम करतले घटाय हाडटले आनी गांवागांवांत विकासाची नवी उर्जा निर्माण करतले हातूंत दुबावना सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं प्रोग्राम सोंपूंक ना अजून भावानो भयणानो ह्या उपरांत काय अवॉर्ड डिस्ट्रिब्युशन आसा होय एक कार्यक्रमाचो मुखेल भाग आसा ज्या पंचायतींनी खूब बरें काम केलां वेगवेगळ्या मळांचेर तांचो सन्मान तशेंच जे पंचायत सदस्य जाणी 5 वर्सांहून चड कार्यकाळ वा 5 वर्सांचो कार्यकाळ 25 वर्सां तांणी गांवांतल्या लोकांची सेवा केल्ली आसा सेवेक ओपिल्ले तांचे जिवीत जाल्यार तांचोय बी सन्मान आमी करपाचें आसा भोवमानेस्त मुखेलमंत्री आनी मानेस्त तांच्या लागीं मागता आमी ह्या पुरस्कार पेटवण सुवाळ्या कडेन वळटात हायेस्ट टॅक्स कलेक्शन अशी एक अवॉर्ड कॅटेगरी आनी जातूंत कलंगूट पंचायत ही ए कॅटेगरी
11 मेंबर्सांची ही पंचायत. ए कॅटेगरी कलंगूट पंचायत. हायेस्ट टॅक्स कलेक्शन हे तांच्या नावार आसा. हांव मागता सरपंच, डेप्युटी सरपंच आनी सेक्रेटरी हांणी माचेर येवन पुरस्कार स्विकारचो. जोसेफीन सिक्वेरा, फिलोमेना फेर्नांडीस आनी अर्जुन वेळीप. जितले जाता तितले बेगोबेग घेयात. जोसेफ सिक्वेरा, फिलोमेना फेर्नांडीस आनी अर्जुन वेळीप. फुडली बी कॅटेगरी मोर्जी 9 मेंबर्सांची पंचायत. श्री विलास मोर्जे, सुप्रिया पोके आनी सचिन धावस्कर. मोर्जी पंचायत. हय. आसगांव पंचायत 7 मेंबर्स. हनुमंत नाईक, सोनिया नाईक, आकाश नाईक. सी कॅटेगरी आसगांव पंचायत. आणि उपरांत हरवळे 5 मेंबर्साची पंचायत. गौरवी नायक, देमगो मळीक आनी प्रजानंद नायक. जोरदार ताळयो जावपाक जाय. सगळ्याच पंचायतींक एक प्रेरणा दिवपी अशें हें कार्य ह्या पंचायतींनी केलां. हायेस्ट टॅक्स कलेक्शन. उपरांत LSDG लोकल सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स. तातूंत उत्तर गोंयांत नावेली बिचोली, नारायण गांवस, कल्पना गांवस आनी मुकुंद उकसयकार. सतरा LSD आनी 9 थिम्स आनी हायेस्ट गोल्स हांच्यांनी अचीव केल्या. उत्तर गोंयांत नावेली पंचायत. दक्षिण गोंयांत राशोल पंचायत सालसेट, श्री जोसेफ वाज. आनी कुशावती जिल्ल्यांत पैंगिणी काणकोण मॅडम सविता तवडकर, सुनील पैंगीणकर आनी राजू नायक गांवकर. हाच्या उपरांत वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर बऱ्यांत बऱ्यो काम केल्ल्यो. वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर बऱ्यांत बरें काम केल्ले पंचायती आनी तांचो सन्मान. उत्तर गोंयांत तालिगांव पंचायत. मारिया फेर्नांडीस, सागर बांदेकर, गौरीश पेडणेकर. जोरदार ताळयो ह्या सगळ्या पंचायतीं खातीर आनी तांच्या रिप्रेझेंटेटिव्स खातीर जावपाक जाय. तालिगांव पंचायत. उपरांत दक्षिण गोंयांत नागोवा पंचायतीक हो भोवमान मेळ्ळा. गॅब्रियल फेर्नांडीस, एन्झिल आनी रजत पार्सेकार. दक्षिण गोंयांत नागोवा पंचायतीक. आनी कुशावती जिल्ल्यांत आगोंद पंचायत निलेश पागीबाब. नागोवा पंचायत. ताळयो कमी आयकूंक येतात. ही आशिल्ली वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर बऱ्यांत बरें काम केल्ले पंचायती आनी तांकां मेळपी हे सन्मान. कुशावती जिल्ल्यांत आगोंद पंचायत. उपरांत सस्टेनेबल वेस्ट मॅनेजमेंट आनी ओवरऑल पुराय गोंयांत सगळ्यांत बरी काम करपी पंचायत चिखली पंचायत. कमला प्रसाद यादव, ऐश्वर्या कोरगांवकर आनी कपिल नायक पंचायती वतीन माचेर येतात.
सस्टेनेबल वेस्ट मॅनेजमेंटा खातीर पुराय गोंयभर नामना मेळयल्ली जी पंचायत आसा ती चिखली पंचायत. जोरदार ताळयो. कमला प्रसाद यादव, ऐश्वर्या कोरगांवकर आणि कपिल नायक, सरपंच, उपसरपंच आणि सेक्रेटरी या पंचायतीचे, तशेंच हेर वांगडी. सगळ्या मेंबर्सांक मागता की तुम्ही हांगाच रावचे. फुडल्या कॅटेगरींतले अवॉर्डूय तुमकांच मेळ्ळा. ISO ऑनलायन सर्विसीस आणि AI अटेंडन्स ह्या भितरूय दक्षिण गोंयांत तुमकांच हो भोवमान मेळ्ळा. सो तोय अवॉर्ड तुम्ही आतांच स्विकारचो. जोरदार ताळयो ह्या पंचायती खातीर, तांच्या सगळ्या मेंबर्सां खातीर. आणि उत्तर गोंयांत कुर्का बांबोली तळावली पंचायत, साधना गोन्साल्वीस, किशोर कुट्टीकर आणि ऑस्फिन मास्करेनस माचेर येवचे. हाच्या उपरांत पंचायत राजकारणात जे 25 वर्सां वा ताच्या वयर तांणी काम केलां आणि गांवच्या प्रत्येक रस्त्यात म्हणा, प्रत्येक येवजण्यात तांच्या कार्याची छाप आसा, अशा कांय मेंबर्सांची नांवां हांव घेता. सालसेट ब्लॉक विल्सन फेर्नांडीस, सारजोरा पंचायत. हय, विल्सन फेर्नांडीस, सबिता वाज, सारजोरा. लुदोविना कार्दोज, वेली. तुम्ही तुमचो पुरस्कार स्वीकारा आणि माचेरूच रावात. जितले जाता तितले बेगोबेग ही कार्यावळ आमकां सोंपोवपाक जाय. सबिता वाज, लुदोविना कार्दोज, वेली. एस्टेवन लुईस गोयस, तलावली. बसिलियो फेर्नांडीस, कामुल्ली. जोसेफ पियदाद वाज, राशोल. थॉमस जोस बरेटो, कावेलोसी. सांतोस रिबेलो, चिचिनी. दीपक खरंगटे, पारोडा. हो आशिल्लो सालसेत ब्लॉक. सालसेत ब्लॉकाचो एक फोटो आमी घेवया आणि उपरांत दुसऱ्या ब्लॉका कडेन वळया. सालसेत ब्लॉक उपरांत पोंडा ब्लॉक. मातशे सामकार येवन रावात. सालसेट ब्लॉक हांचो ग्रुप फोटो. जोरदार ताळयो ह्या सगळ्या मेंबर्सां खातीर. 25 वर्सां वा ताच्या वयर काम करप हे खऱ्यांनीच सोपी गजाल न्हय. तांच्या कार्याक आमी सलाम करया, जोरान ताळयो वाजोवया. उपरांत पोंडा ब्लॉक रामनाथ डांगी, उसगांव गांजे आणि क्रिस्तवो कोस्टा, पंचवाडी पंचायत. पोंडा मार्मगोवा न्ही. आणि मार्मगोवा ब्लॉक जुजे मारिया जोकिम फुर्तादो, कांसावली आरोशी कुएली पंचायत आणि मारिया जोआव मास्करेनस, चिखली पंचायत. आणि धार बांदोडा ब्लॉक विनायक गांवस, पोंडा, मार्मगांव आणि धार बांदोडा ब्लॉक एकठांयच येवचे. विनायक गांवस, धार बांदोडा. पोंडा, मार्मगांव आणि धारबांदोडा ब्लॉक. आणि ह्या पंचायतींतले हे वांगडी जाणी 25 किंवा ताच्या चड वर्सां पंचायती खातीर सेवा दिल्ली आसा. उपरांत तिसवाडी ब्लॉक सुषमा सुभाष शिरोडकर, कुर्का बांबोली तळावली. फ्रांसिस्को पो, अजोसी मंडूर. मारियो पिंटो, नावेली. संध्या अनिल होबले, मेर्शी. सुरेश नाईक, कुंभारजुवा.
Piedad Manuel Fernandez, St. Lawrence, Akshi. सुरे सुरेश नाईक कुंभारजुवा, पिएदाद मान्युएल फेर्नांडिस सेंट लॉरेन्स, जानू रोझारियो तालिगांव आणि आंद्रे आंतोनियो पेरेरा सेंट आंद्रे गोवावेल्ला. तसेच बारदेस ब्लॉक वांगडाच घेता प्रतिमा गोवेकर, अंजुना कायसुवा, सपना मापारी असनोडा, जोसेफ सिक्वेरा कलंगूट, बेंड्रा फियालो, सेंड्रा फियालो कांदोली, पिएदाद अल्मेडा नेरुल, मधुरा मधु मांद्रेकर नादोडा, फ्रेडी फ्रांसिस्को फेर्नांडिस नाचिनोला, नीलकांत नाईक सांगोल्डा, लुकास अवेलिनो रेमेडिओ दोस आणि दयानंद कांता मांद्रेकर सालिगांव. दोनच नावां उरल्या. वीरेंद्र गुरुदास शिरोडकर रेईस मागूस आणि गोकुलदास शिवा हळणकर पोंबुर्पा ओलावले. बिचोली, सर चढांचड देव बरें करूं म्हणटा. हांगा जमिल्ल्या समेस्तांच्या वतीन पंचायती राज संचालनालयाच्या वतीन सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खूप सुंदर अशी ही कार्यावळ हांगा घडोवन हाडली गोंय सरकारच्या पंचायती राज संचालनालयान. बोमनेस्त डॉक्टर प्रमोद बाब सावंत तुमकां मना काळजासान देव बरें करूं. बोमनेस्त श्री माविन बाब गुदीन तुमच्या मार्गदर्शनान ही कार्यावळ हांगा घडून आयली. त्याच प्रमाण सगळे डिपार्टमेंट्स जाणी जाणी ही कार्यावळ
सगळी जाणां एक ग्रुप फोटो खातीर उपकार करून रावात, कोणूच वच्चे न्हय. आसा थंयच रावात. सगळी जाणां मदल्या ब्लॉकान येयात. या मदली कॉलम आसा न्ही, थंय सगळे जाणां येयात. एक ग्रुप फोटो भोवमानेस्त सीएम सर तशेंच भोवमानेस्त माविन सर हांच्या वांगडा. सगळी डिपार्टमेंट्स जाणी ही कार्यावळ यशस्वी करपाक मदत केली. त्याच प्रमाण जे कलाकार जाणी आपली कला प्रस्तुती दिली, सगळ्यांक पंचायती राज संचालनालया कडल्यान देव बरें करूं.